पयलेंच दिसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मोगळा सुम्या, तुवें केल्लें बरेंपण देखल्यानीच अनितीन तुजी जर्ती केली. तुजेर मरणाचें फर्माण वाचलें. म्हजो फायदो पळोवन म्हज्या भावा भयणीचें बरें वायट उलयतना तांचेर हांव अनितीचें फर्माण वाचतां. सुम्या जेजू, नितळ काळजा मनान सर्वातें बरें देखूंक आनी उलोवंक म्हाका कृपा दी. पेल्ल्याची जर्ती केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. दुसरेंच दिसांव जेजूच्या खांद्यार कोरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. सुम्या जेजू, नालिसेस कोरीस वावंक तूं मुखार सरलाय. हांव पिडेन पडटना, म्हज्या जिणें सर्वणी लाभतना, म्हज्या कुटुंबान म्हजी जबाबदारी सरतना हें सगळें म्हाका जडायसो कोरीस म्हणलें भोगता. म्हजो कोरीस वावंक म्हाका बळ दी. म्हजो कोरीस वावंक पाटी सरल्या खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. तिसरेंच दिसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पुंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या बगेन कुर्सारी सडयलाय सगळो संवसार. कुडी नस्कत जाल्ल्या जेजू, कुरीस तुका जडायसो जालो. तुजी खुशी करूंक हांव इन्कार करतना तुजो कुरीस जडायसो जावंक हांव कारण जाता. तुजी खुशी करूंक म्हाका धैर्यान भर. तुज्या उपादेसा विरोध गेल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. चवथेंच दिसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बगेन कुर्सारी सडयलाय सगळो संवसार. काकूळ तिच्या सुम्या, तुज्या आवयक तूं भेटतना तिचे तें तुजो मोग उमाळून आयलो. म्हजी एकसूर आनी पिडेस्त आवय बापूय म्हजे मारिफात तुजो मोग बगूंक आशून आसात. तांकां हांवें भेटून मोगान तांची सेवा करूंक म्हाका तुज्या स्पिरितान भर. म्हजो मोग केल्ल्या आवय बापायचो मोग करूंक हांव सुकिल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. पंचवेंच दिसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वावंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कश्टतेल्यांच्या बुजवणदारा, तुजो कुरीस वावंक सिरेनाच्या सिमांक तुका कुमक केली. म्हज्या भावा भयणीक तांच्या गरजांक पावतना तुका सावन आदार दिता. गरजेन आयिल्ल्यांक तिरस्कार केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. सवेच दिसांव वेरोनिका जेजूचें मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या तुज्या बगेन कुर्सारी सडयलाय सगळो संवसार. सडवंदरा, गमान बुडिल्लें तुजें मुखामळ पुसूंक वेरोनिका धैर्यान मुखार सरली. कोणी कितें सांगतीत म्हणलें चिंतूंक ती वचूंक ना. वेरोनिका परी सदांच हांवें बरें आदारूंक मुखार सरेशें कर. बरें आदारूंक फाटीं सरल्या खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. सातवेंच दिसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पुंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू, तुजें तांव बरेंपण जोडिल्लें आज तुका आदार दिवंक असहायक जाल्यात. म्हज्या जिणये पयण्यार साबारांनी म्हाका आदार दिला. तांकां विसरनासतना तांच्या कश्टांत हांवें सांगात दिशें कर. उपकार केल्ल्या तें अनुपकारी जाल्ले खातीर म्हाका बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सदैमये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. कुर्सातय कुर्सातय हांव पातयेनी दवरता.
कश्टान दुखान हांव कुर्साक पटलून धरता. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. सोम्या जेजू बुजावण दिवंक आयिल्ल्यांनीच तुजे तान बुजावण जोडली. तांची बोगनां तूं समजलोय. हेरां तान हांवें बुजावण जोडचें प्रास. हेरांक बुजोवंक म्हाका तुज्या कुरपेन बर. बुजावण आशेवन आयिल्ल्यांक नेगार केल्ले खातीर म्हाका बक्षी. सोम्या काकूल आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कुर्सा पोंदा कश्ट तेल्या जेजू कुर्सावटेच्या पैनार तूं एकसुरो तरी कालवार दोंगराचेर दिश्ट कोंसोवन तुजो कुरीस तूं वयताय. जिणेंत एकसुरो जाताना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट कोंसोवन म्हजो कुरीस हांवें वोवयशीं कर. कश्टा वेळी तुजेर भावार्थ सांडिल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. दयाळा सोम्या तुका विणगो करून तुजे पवित्र कुडीक तांणी अपमान केलो. म्हज्या उतरांनी चिंतनांनी मनशा कुडीक मान दितना हांव तुकाच मान दितां. हर एका मनशाक हांवें गौरव दिशें कर. मनशा कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून लेखीन आतिल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कुर्सार उमकळच्या जेजू सर्वांक बरें केल्ल्या तुका तांणी कुर्सार खिळायलो. बरें करतल्यांक प्रोत्साह दिवंक टिकांक लेखीन आसता बरें करूंक म्हाका आदार दी. सुदारण हाडटल्यांक खिंडिल्ले खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. जेजू कुर्सा मरणा पर्यंत तूं कालतो जालोय. कुरीस तुवें जैत असो गुर्त केलोय. कालतेपणाचें जिवीत जैताक पावयता म्हूण हांवें समजशीं कर. म्हज्या वडिलांक खाल जावं जियोंक म्हाका तुज्या कुरपेन बर. वडिलांक अविधेय जाल्ले खातीर म्हाका बक्षी. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. सोम्या जेजू मोरी तुजें जिवीत फुलचें पळोवंक आशिल्ली पूण तिच्या हातांत तुजी निर्जीव कूड आसा. जिवितांत आशिल्लो प्रतिपळ मेळनातल्या वेळार हांवें निराशी जायनाशें म्हाका राग. म्हज्या जिवितांत तुज्या कुशेक काल्तिमान घालिनातल्या खातीर म्हाका बक्षी. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. जेजू तुका पोंडांत नेके पिलो पूण तिसऱ्या दिसा तूं जिवन जालोय. म्हजी जिणी ह्या संवसारी शाश्वत न्ही. हांवें मरूंक आसा. देखून संवसारी संगतीक लब्ध नासतना बरी जिणी सारूंक म्हाका कुरपा दी. हो संवसार सर्वस्व म्हणल्या मनोभावान जियेल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो. प्रार्थुया. जेजू म्हज्या मोगाळा सोम्या तुजे संगी कुर्सावटीचे पैण हांवें केलें. तुजे कश्ट हांवें नियाळ्ळे. म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत तुजेर आनी तुज्या कुर्साचेर दिश्ट कांसोवन म्हजो कुरीस वोवंक म्हाका तुज्या कुरपेन बर.
तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पावसाहेबाची हृदय पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. Diz portou graças a Mkandi, Aniam Yamche, Sukliam Shitam, Tisham Chipotkam Ghost, Aniam Kanta, नमान मरिया गुरपेन बरले सुम तुझे संगता श्रेम बितार तू सदैव आणि सदैव पॉल जे कुशी चेंजीस आता आणि आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. जुमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या हरका दिवस रूपकारा तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता भुली बेतोल तुका वंदिता दिनपोळी तुका अर्सिता दया माया तुझी नियाळता पत्की जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावा शेता जुमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या हरगा दिवसर उपकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. मोगाच्या भावना भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिगानो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक बरो स्वागत मागता. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या ते सवा खातीर विशेश करून भेटयतना माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयता ते सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागता. हे संदर्भात अर्गां ते सवापासून मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सादवा खातार ते सवा खातीर मिस भेटयता सिंथिया डिसोजा उर्वा. अर्गां मिस दिता मर्सिन ब्रान्स आनी कुटाम बचपे. अर्गां मिस दिता विल्मा अब्रेओ मिरा रोड. दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान चल्ल्याक अर्गां मिस दिता मेरी दुबाय. पयलींचें ऑपरेशन बऱ्यान चल्ल्याक अर्गां मिस दिता ब्लेसी फेर्नांडीस आनी कुटाम मैसूर. समेस्त पासून मागीर जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यानो हेचे दिसा विशेष करून आमी ही वचना खातीर तशेंच कस्तान पडलेल्या सर्वां खातीर सेरिकेचें देणें नासतना कामाचें देणें नासतना कश्ट येतले वचना खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता. तशेंच अख्ख्या संवसाराच्या शांती पासून ती विशेष करून आज मागता. ह्या संदर्भार देवाचें उतर आमकां उलो दिता. आमी कलतेपणान देवा समोर येवंक जाय. आमचें पातकें जिवीत वळखून घेवन एक नवें पश्चात्तापाचें जिवीत रुता करूंक आनी देवा लागचें बक्षणें घेवंक आनी भगवंतपणाचें जिवीत रुता करूंक आयचीं वाचपां देवस्तुती आमकां उलो दितात. त्या उतराखाल एक सादें कलतें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवते परी वांटून घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. इतळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मग सुम्या तुजें उतर आमकां सस्तीक जिविताची वाट दाखयता. कलतेपणाचो शिगूण आमचे थंय तो सडयता. पण हें उतर आयकूंक तें वाचूंक आनी ताचो मोग करूंक फाटीं सरिल्ल्या पासून आमी पश्चात्ताप पावता आनी बक्षणें मागोवन म्हणटा सुम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. सुम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय. मोगळ सुम्या कलतेपणाचें जिवीत सर्गेचें जात जोडून दिता म्हणटा. पूण जायते फावटी आमी अहंकारी जाल्ले आसां, गर्वी जाल्ले आसां. ह्या मुखांत तुजें तें फाटीं येवंक आमी फाटीं सरिल्ले आसां. पश्चात्तापून बक्षणें मागोवन म्हणटा सुम्या
क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय मगड सुम्याम आमचो राग आमचो मोसूर आमचे हगे आमचे जिद्द आमचो गर्व ते पोटी कलतेपण अशे गुण वृता करूंक सोडिना आमी हंकारी जाल्या गर्वी जाल्या कपटी जाल्या आनी अमकांतर तुका आमी दुखयलेले आसा भाव भयणीच्या दोळ्यांतल्यान तुका देविलेले आसात पश्चातापून बक्षणे मगोर म्हणटा हांव सोम्या सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सोम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या घर संगती ते संगतीर इराद्यां खातीर विशेष करून मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत जुतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोबो केली ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोबो कर आनी अशें आख्या प्रितमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवदाच्या पुस्तकांतले वचप सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर ऐका गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकोणेक कान दिया तुमकां सदुया नितळ जाया तुमचें कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीक वायट करी नाकात बरें करूंक शिका न्यायनीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा विधवेंचो येया उलोवन पळया म्हणटा सर्वेस्पर तुमचीं पदकां तांबडी लाल आसल्यारी ती हिमा बरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसल्यारी ती कपसा बरी धवी जातली हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार आपली साल संकट सारकी कण घेतल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो आपली साल संकट सारकी कण घेतल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो तुज्या याद विशान कसली सुकां लेकिना तुज्यो वंबुल्यो सदांच म्हजे मुखा सडत आसा तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना तुज्या इनांटे बोकडी म्हाका नाका आपले साल संकट सारकी कण घेतल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो म्हज्या आज्ञा उसारूंक तुका कशें फूट वता म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोटाचे कित्याक तूं म्हज्या दम शिक्षकाची
बेपारो करताय आनी म्हज्या उतरां कान दिताय आपली सालसमक सारकी कण घेतल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो आपली सालसमकण सारकी कण घेतल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया तुमची सरपातकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पो आनी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमचे थंय आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करूं मुझे वांट आनी काळीज तूं पवित्र कर सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या आशिसा लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी फरीजी मस्जिदेचे बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगतात तें सकट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात जड आनी वोवंक तांकां नातल्ले बरें बांदून मनशाच्या खांदार ते सडयतात पूण आपुणूच ते उखलोवंक एक बोट लेगून हालयनात सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणले रेदान ते करतात आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदलेलो विसणारी उतरांचो सामड्या पट्टो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय पेंटे सोलांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीश खुशी पूण तुमकां कोणीय राब्बी म्हणूंक उलो करूंकचे नाका कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणीय म्हणचे नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण सोडवरतो ताणें तुमचो साकोर जावंक जाय जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो हेचे पयले वचपांत आमी पळयलें जाल्यार देवाचें कलतेपण कितलें वर्तें गे म्हण कोण एकलो धनी आसा जाल्यार आनी सांबाळो असो मनीस त्या धन्याच्या हाताखाल आसचो कैले वायट करूं नो कैले सूख आदार ना दुनियातून पयस गेला जाल्यार कोण तो धनी ताका सोदून वसीत
कोण वचत ताका सोदून कोणी वचत की गेल्ला जाल्यार गेलो तो वचूं दी ताच्या सरबेन तो गेला ताच्या वायटान तो गेला वचून दी हांवें कित्याक वचोवचें हांव धनी तो कामाचो ताच्या फाटल्यान हांवें कित्याक वचोवचें पळय की तें चिंता पळय की न्ही हांवें कितें लांदायचें म्हज्या कामागाराच्या फाटल्यान वचून हांवें कितें लांदायचें तें चिंता जाय जाल्यार तो म्हज्या पांयां म्हणला येवं दी हें चिंता मनशाचें थोडे बापूय आसात थोडे बापूय हांव बापायच्या जाग्यार आसा हांव गळटां हांव काम करतां हांव सांबाळकाण घेतां आनी भुरग्यांक पोसतां हांवें सांगिल्लें बरी भुरग्यांनी आयकचें जाय जाल्यार म्हजो पूत वा तूं म्हजे लागीं येवं दी आनी सारूं दी हांवें कितें वचोवचें ताचे लागीं तो व्हड की हांव व्हड हांवें जल्म दिलो की ताणें म्हाका जल्म दिला म्हणून बापायनी सवाल करचें आसा ताणें म्हाका जल्म दिला की हांवें म्हाका जल्म दिला कोण व्हड हांवें कितें वचोवचें जाय जाल्यार तो म्हज्या पांयां म्हळ्यार येवं दी पळय कितें कित्याक हांव व्हड तो हांवें जल्म आयिल्लो म्हज्या दोळ्या मुखार वाडलो भिकण आतां व्हडले उलयता चिंता खंय थोडे न्हवरे आसात न्ही ताचे कडेन खाल विचारचें बायले कडेन तें कोण ताका हांवें हाडिल्लें पोर काजर जावन नातल्यार कोणी व्हरतें ना ताका हांव हाडनातल्यार तशें दवरतें कोणी व्हरतें ना हांवें कालें ताचें विचारचें हांवें कालें त्या बागलावेचें आतां घर सोडून गेला मू मर्यादीन फाटी येवं दी जाय जाल्यार येवं दी नातल्यार मात तिका वचून दी अशें म्हणचें आसा कुळारा गेल्लें घर सोडून गेल्ल्या बायलेक उद्देशून गोवान म्हणचें आसा हांवें कितें वचोवचें ताच्या फाटल्यान हांवें आपूण हाडलें ताका म्हज्या घरा आयिल्लें तें काजर जावन आतां तेंत गेला न्ही तेंत फाटी येवं दी हांव कितें वचों हांव बग्गना ताका पळय की न्ही हें चिंता मनशाचें चिंता व्हडल्या भावान भयणीक म्हणचें आसा वा व्हडल्या भावान धाकट्या भावाक म्हणचें आसा हांव व्हड रे हांवें सांगलें बरें आयकचें तूं कोण म्हज्या उपरांत जल्मलो न्ही म्हज्या पयलें जल्मलो न्ही मो हांवें सांगलें बरें आयक ना पुता जाल्यार तो ताणें तूं वच ताका आपूण हाड भावाक आपूण तुजोच भाव न्ही हांव कित्याक वचों हांव व्हड भाव हांवें कित्याक वचोवचें जाय जाल्यार तूं येवं दी तोत्तू गेला राग कर न्ही तोत्तू गेला मो तोत्तू फाटी येवं दी मर्यादीन हांव कित्याक येता हांवें घडोवन हांवें पोसून हांवें ताका कुमक केल्या ताणें म्हाका कुमक करूं ना हांवें कित्याक ताणें सांगलें बरें आयकचें कोणाचें व्हड भावाचें व्हडल्या भावाचें चिंता तशेंच व्हडल्यो भयणी आसतात कळ्ळें न्ही तुज्याक पयलीं हांव जल्मली रे तूं कोण उपरांत न्ही हांवें सांगलें बरें आयक तुका ताका कित्याक सॉरी म्हणोवचें हांवें ताका कित्याक फाटल्यान वचोवचें वचो ना तो म्हणून व्हडल्या भयणीन धाकट्या भावा सांगचें आसा की पूण पळया हांगासर हेचे सुवातेंत इसाया प्रवादी म्हणटा इसाया प्रवादी त्या ग्रंथांत देवत्व लोकां लागीं येता देवत्व पळया रसनार्थ देवत्व आपल्या परचे लागीं येता तो कितें म्हणटा सोदोम आनी गोमोर शहरा विशांत तो उलयता सोदोम आनी गोमोर शहरां ह्या सोदोम आनी गोमोर शहरांत कितें जालें गोत्या तुमकां कितें जालें शिपाणी बॉम्ब पडले की मागीर उज्यासो आनी गंधक असो पावस कसलो उज्यासो आनी गंधक असो पावस वयतना पडलो की जप 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 कशें आतां विशेश दग आसा गी तुमकां आसा गी म्हाकाय दग आसा दग जाता की ना तुमी फेना म्हळ्यार बसल्या कशी दग जावची भायर वसा वताक दग जागी ना कितलें टेम्परेचर आसा गोत्या तुमकां कितल्या 18 गी तुमकां आसो थोडी फ्रिजा बसत बसल्यार थोडी AC भितर बसल्यार थोडी फ्रिजान बसतात 18 आसत थोड्यांक 20 आसत थोड्यांक 0 आसत पूण भायर 35-40 डिग्री म्हणसर आसा टेम्परेचर दनपारांचें 40 डिग्री
गुलबर्गा बिदर आनी पुरा गेल्यार एप्रील मेंत 45-50 म्हणसर येता देखून थंयसर इस्कलांगांनी पुरा ऑफिसांनी पुरा सकाळी न्ही संजेर मात उक्ती करूं मदें 2 परां पुरा उक्ती करूं सोडना सरकार कित्याक भायर आयल्यार बुक्के येतात फोड येतात कळ्ळें की आनी किसड दाव जाली जाल्यार 50-60-70% गेलें जाल्यार आंगार पुरो उज्याचे फोड येतात भितरले भितर कूड उकडूंक सुरू जाता आनी मनीस मरतात उज्याचो पावस म्हणचे ताका उजो उजो आमी भायर गेले म्हणटा भायर गेले म्हणटा ना भायर कोलो उजो आबा उजो सोसूंक जायना म्हणटा न्ही गे कोलो उजो वताचो उजो सुर्याचो उजो आनी असलो उज्याचो भिरांकूळ पावस खंय आयलो सोदोम आनी गोमोर शहराचेर आयलो भिरांकूळ कठीण उजो उलप पळया आनी वो येवच्या पयलें देव या सोदोम आनी गोमोर शहराच्या मुखार गेलो आनी कितें म्हणटा सोदोमाच्या फुडारानो सर्वेस्पराचें उतर आयका कोणाचें सर्वेस्पराचें उतर आनी कोणाचें उतर न्ही सेल्समॅनाचें उतर न्ही सर्वेस्पराचें उतर आयका गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया तुमकां सुद्दुया नितळ जाया तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा कोण येवन म्हणटा देवून म्हणटा पळया सोदोमाच्या आनी गोमोराच्या लोकां लागीं देव खुद्द येवन म्हणटा पळया कितलें कलतेपण देवाचें तो मुंदारसून म्हणटा आनीक वायट करिनाकात घरसून गेल्ल्या अविश्वासी पतीन एक सोदून आयला सर्वेस्पर देव खंयचो पती तो सोदून वचत वो देव आयला पळया आनी तो म्हणटा आनीक वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्याय सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया कशें तुमी परिवर्तन जावचें कशें तुमचें पातकाचें प्राजीत करचें कशें तुमी तुमच्या पातकी जिवितांतावन बदलावन बरें करूंक शिका बरें पेल्याक उपकाराक पडचें पेल्याक आदाराक पडचें पेल्याक संतोश दिवचें पेल्याक खुशी दिवचें पेल्याक समाधान हाडचें ती कामां करा न्याय सोदा न्यायनीतीन चला अनीत करनाकात अन्याय करनाकात अनितीन जियेनाकात अन्यायान जियेनाकात तुमी कश्टतल्याक आदार दिया कोणी एकलो कश्टोन आसा वळवळोन आसा कोणी एकलो पिडेस्त आसा कोणी एकलो संदिग्ध संकश्टा बळी जाला जाल्यार तांकां आदार दिया आदबा म्हणून तुमी रावनाकात अनाथांक न्याय करून दिया अनाथ आसात अनाथ तांकां न्याय करून दिया नीत करून दिया विधवी आसात विधवी कश्टोन आसात तांची पक्ष घेया तांच्या खातीर झुजा तांच्या खातीर झुजा कोण एकलो दादलो आसलो ताणें ताचें आस्त बुदी पुरा ताच्या इश्टाच्या नांवार करून सोडलें एक बायल आनी एक धूव आसलीं तांच्या नांवार कांय ना आतां कोण घोव अचानक हार्ट अटॅक जावन मेलो ती आस्त बुदीक कोणाक वचोचे विधवी पतीनेक आनी धुवेक वचोचें की ना कोणाक गेली सगळे पयशे FD पुरा सगळे इश्टाच्या नांवार ती अनित की न्ही अनित की न्ही आतां जर तर देवाच्या न्यायनिती काल देवाच्या निती प्रमाणे झुजतलो आसा जाल्यार तो कितें म्हणटा ते पयशे त्या विधव पतीनेक वचूं जाय त्या अनाथ भुरग्याक वचूं जाय म्हाका नाका म्हूण आदून पाटी जाय न्ही गे जर तर त्या पयशांच्या अभिलाशेक लागून सोडी नाका रे ते पयशे तुकाच मेळोवन दी ती वाटेर पडोवन दीत ती माती गावून दीत ते पयशे म्हाकाच मेळोवन दीत म्हूण तूं वयशी आनी अनितपणां सांगात दिशी जाल्यार देवाचो क्रोध तुजेर बेसतलो उज्याचो आनी गंधकाचो पावस तुज्या कुटुंबाचेर बेसतलो म्हणलें सत देवाच्या उतरांक असर दिता देखून विधवीचो पक्ष घेवंक तो म्हणटा देखून जेजू कितें देव कितें म्हणटा हांगा पळया बोवा पुरब्याचें येया उलोवन पळया म्हणटा सर्वेस्पर कोणी म्हणी सांगीत गे तेशें सणून गेल्ल्या बायलेक गो म्हणत गे ये उलोवन पळया म्हणत गे सणून गेल्ल्या कामाच्याक परत धनी म्हणत गे ये उलोवन पळया ये बस उलोवन पळया सर्वेस्पर कितें म्हणटा पळया रस नात तो आमी कांय न्ही ताच्या मुखार धुळीक सामा आमी किड्याक सामा
पूण तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा येया बसया आमी बसया उलोवन पळया तुमची पातकां तांबडी लाल आसल्या रे पातकां तांबडी लाल म्हळ्यार कोत्ता न्ही लाल म्हळ्यार हिंदी भाशेन तांबडी रंगाची तुमची पातकां तांबडी जावन ती मेळकुटीन जाल्यार ती हिमा परी धवी जातली ती सकाळींच्या दुरे परी हिमा परी आयसा परी धवी जातली ती नितळ जातली ती रक्त वर्णाची आसल्यार रक्त भाशेन ती भिजोवन ती सुकोवन तांबडी जावन गेल्यान जाल्यार न्ही आमचे बोटाक आताक खंय गाय जालो जाल्यार ताचें रगत आंगाक लागलें जाल्यार उस्तुराक कितें जाता थंयसर तांबडे खत जाता न्ही गी हां दुल्यार वेता गी उस्तुराक आमचें रगत लागल्यार दुले वेता गी वेता पूण एका हातचें वचना कुंकडाचें रगत लागल्यार वचना कुंकडाचें उस्तरा लागल्यार वचना उरलें रगतां परत दुल्यार नितळ जातात वतना गे ट्राय करा आज तुमचें बोटी कातरा उसरा सरया बरें दुया मागीर कोंबी आसल्या कातरा आनी उसरा सरया वता गी नाबड्या मागीर वचना जाल्यार म्हाका इटी नाकात मात म्हाका जोर कर नाकात टेस्ट करा खरेंच मान कांय करूंक ना न्ही काम तें म्हणी करा रक्त वर्णाची ती तुमची पातकां आसल्यार कापसा बरी धवी जातली कापूस पळयल्या हां कापसाचे रुखात न्ही पळयल्या तुमी कापसाच्यो बंड्यो जातात बंड्यो उक्त्यो केल्यार भितर कापूस आसात आनी बियो आसात कळ्ळ्यो न्ही वताय तुमी पळोवना दिसता न्ही तुमी पण अमेरिकान जल्मल्ली न्ही हांव हांगा इंडियान जल्मलो म्हाका पळयल्या कापसा बरी धवी जातली आनी हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात पळयात हांवें सांगलें तुमी आयकूंक तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात कोरोना येवच्या पयलें सरकारान नियमां दिलीं जर तर ही नियमां तुमी पाळ्ळीं जाल्यार येवच्या वर्सा करिज्म पळयतल्यात येवच्या वर्सा तुमी तुमच्या घरा मोडक्यांतल्यान जेवतल्यात नातल्यार ना पाळलेले सगळे नातले न्ही गी हां पाळी नातले गेले तशेंच देवाचें उतर जर तर म्हजीं उतरां तुमी आयकशात जाल्यार तुमी ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू खावंक पावतल्यात तुमी शीत जेवतल्यात ॲपलां खातल्यात फ्रुट्सां खातल्यात सगळें बरें खातल्यात पूण तुमी इन्कार करून उपराशात जाल्यार हांव येवनी तुमच्या पांय तर तुमकां फाटी ये म्हूण तुमी वत्ताय कर तुमकां हांवें विनंती केली आनी त्या उतरांचो तुमी तिरस्कार केलो जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली तलवार थोड्यो बडी आसात एका स्त्रीयेन कायली सूक केली आनी तांचे घोवान बायले मदें इल्लें झगडें जालें बायल सून गेली घरा घोव एक हप्तो रकलो 2 हप्ते रकलो येवनातले पळोवन कंतिश्ट जालो बेजाऱ्यान भरलो बायलेच्या घरा गेलो ताणी विनंती केली बायलेचे पांय धरले सूख मागली आनी मुखार हांव तशें उलयना आनी करना दया करून फाटी ये बायल म्हणाली इल्लो वेळ दी म्हाका इल्लो टायम दी मागीर येता म्हणाली परतून 1 म्हयनो रावलो परतून 1 म्हयन्या उपरांत बायलेच्या घरा गेलो पांय धरले रडलो म्हणालो म्हजी सूख जाली आनी मुखार हांव तशें करना म्हज्या रगतान तुका बरोवन दिता म्हणालो म्हाका तुजेर मस्तू राग आसा आतां इल्लो उणो जाला पूण आनी इल्लोसो म्हाका टायम दी परत तिसरे फावटी गेलो 1 म्हयन्या उपरांत परतून बायलेचे पांय धरले रडलो विनंती केली पण तिसरे फावटी ती येवंक कबूल जाली ना परतून 1 म्हयनो राखलो 1.5 म्हयनो राखलो 3 म्हयने राखलो मागीर म्हणालो म्हाका तें नाका आनी ते आयल्यार हांव स्विकार करिना ते आयल्यार हांव म्हज्या घरचें बागल उक्तें करिना म्हजो आनी ताचो संबंद कैद
ती म्हणजे मगाच्या बाबडीनो त्या स्त्रीक दोगां भुरगीं आसलीं ओड जालीं पूण ओड जाताना ते मस्त कश्टार पडलें घरच्यांनी ताका म्हणें तूं तुजी वाट पळय पुता म्हणें कित्याक ओड जाताना हांगासर कुळारा इल्लेशें कितें म्हणटा सुरू बरें लागलें मागीर इल्लें कोडू आंबोड जावं सुरू जालें मागीर कितें करचें मागीर एक दीस तिका पश्चात्ताप पावली आनी म्हणाली हांव जर तर म्हजे न्हवऱ्याचें उतर आयकून पयले फावटी दुसरे फावटी वा तिसरे फावटी आयकून फाटीं गेल्लीं जाल्यार राणये बरी सुखाचें शीत जेवण आसती आतां हांव कस्तर आसां पश्चात्ताप पावता ती आनी तशेंच तुमी जातल्यात जर तर म्हजें उतर आयकून ते इन्कार करून तुमी उपराश्यात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रास येतली तुमी पश्चात्ताप पावतल्यात तुमी रुदान करतल्यात तुमी कश्ट येतल्यात कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराचें उतर आयकून ताचे संगत आमचें जिवीत रुता करूंक जाय देखून आमी कलत्या काळजाचे जावंक जाय कलत्या मनाचे जावंक जाय आमी सादे आनी बळे जावंक जाय हेच्या सुवार्थेन पळया जेजू शास्त्र्यांचे आनी फरिजेवांचें खंडन करता हांगासर शास्त्री आनी फरिजीव कोण ते जुदेव समाजेंत जुदेवा मदें एक 3 पंगड आसात एक शास्त्र्यांचे आनी एक फरिजेवांचे आनी एक सदुसेवांचो पंगड सदुसेव वर्गाचे ते याजकी वर्गाचे ते देवाळाची स्तुती करूंक आसा जाल्यार सिनोगोगांत देवाचें उतर आयकूंक वाचूंक आसा जाल्यार ते सगळे सदुसेव पंगडाचे याजकी वर्गाचे जाकारी सदुसेव पंगडाचो जर तर थंयसर अनेक वर्गाचे आशिल्ले ते शास्त्र्यांचें काम कितें नियमशास्त्राची बरी जाणवाय तांकां आसली देखून नियमां हाडचीं कानूनां हाडचीं तांणी धार्मीक कानूनां हाडचीं तांणी नियम हाडचीं तांणी देखून ते शास्त्री नियमशास्त्राचेर परिणत जोडलेले ते कितें करतात ते नियम हाडतात कानून हाडटले ते कानून लॉ मेकर्स म्हणटात पळय लॉ मेकर्स आमचे MLA MP आसात पळय लॉ मेकर्स तशे शास्त्री फरिजेव कितें करतात ते आडलते सडयतात कोण पळय कानून सुकले हे नियमा प्रमाणे चलनात हे नियमा प्रमाणे ते आपले जिवीत रुता करिनात तांकां सुखीदार म्हूण थारोवचे जावन आसात हे फरिजे आनी हे समाजेन जियेतना फरिजेव कोण सदुसेव कोण आनी शास्त्री कोण म्हूण कळटाले तांच्या ड्रेसान कळटालें कळ्ळें गी फरिजेव माथ्यार एक टोपी दवरताले लांब कोट घालचो हांगासर चामड्याचे गोंडे हांगासर गोंडे आसताले तांकां मागीर पेंगटाक चामड्याचे पाटे आसताले आनी ते एक गंभीर रितीन दिसताले आनी फरिजेव गेलो म्हणटाना तेणें सकड उबो रावन ताका सलाम करताले नमस्कार करताले रब्बी म्हणटाले मेस्त्री म्हणटाले पेंटे सलाम पुरा तांकां मान मर्यादा दिताले कळ्ळें गी गनाचे मानाचे जर तर खंयच्याय कार्यांक आयले जाल्यार मुखली बसका तांचे सांगात कोणीय बसोवंक ना असले एक मान तांकां आसलो पूण जेजू असल्यांचें खंडन करता आनी म्हणटा हे शास्त्री आसात पळय ते नियमां करतात आनी पाप साद्या लोकांच्या माथ्यार ते दवरतात बऱ्यांतले बरें जोड बांदून दवरतात पूण एक बोट लेगून ते लायनात आदीं आमकां सागोळी आसतना बेटाच्या बैलांच्या गाद्यान पुरा सागोळी आसतना भाताचे बरे बांदताले आमी भाताचे बरे आनी कोळक्याच्या गाद्यान पुरा जर आसताली जरीचें उदक आसतालें उदकांत पेंड्यो आसताल्यो देखून बाटयो उमत्यो घालून त्या बाटयेचेर दोरी दवरून आमी बरें बांदताले आमच्या मोतीन कितें आसतालें एक फुटी गाद्यांतलें भात वयर जेलाक पडोवन दी कळ्ळें गी देखून सांगचेलें आनी दोन पेंडी दवर आनी 2 पेंड्यो दवर घट्ट दवरचे बांदचे आनी माथ्यार दवरतना कळ्ळें गुमटी हांगा येता अर्द्यान बरोवन येता उदक पाटी मुखार भाताचें देंवता पूण पळया आनी ती चटणी सोडून जेलाक पावतना आनकी ती भायर आयली बरी जाता तितली जड असले बरेचे वजनाचे बरे माथ्यार दवरतात
पूण थोडी थंय नेज लावन आसतात थोडी थंय बात लावन आसतात आं कशें आतां बात बरें जाता गे आं बारीक हळू आगी चडा म्हणून सोबाय पळयता सोडल्यार एक बोट लेगून लायनान कळ्ळें थोडी बोटी मस्त वजनाचें वजन वोवन येताना एक हात दिलो जाल्यार सकला दवरून कोमो केली जाल्यार खुशी जाता न्ही गे हां पुरो जालें गे खंय जावन आयलोय आं वोय ना जड जाता पुरो जालें गे खंय जावन आयलोय मस्त बरें जाता गे आं एक मिनट राव म्हजें वॉच काडटा म्हजें स्पेक्स काडटा म्हजें बॅग दवरता म्हूण सांगून ताका 15 मिनटां राखयशी जाल्यार हांव जाल्यार तो बोर माथ्यार घालूंक गा पळया शास्त्री फारीजेवा बरी कानुना करतात नियमा करतात पूण ते जावन एक बोट लेगून लायना पळया देखून फरीजेवांक तो म्हणटा फरीजेव तुमी कपटी पेंटे सलाम तुमकां बसका जाय हुंसाला तुमकां बसका जाय सलाम मारी जाय बारी खुशी तुमकां पूण तुमी करचें पुरा खोटें पूण तो म्हणटा साद्या लोकांक तुमी तांणी कितें सांगतात पळय तें पाळा नात तुमकां कश्ट आसात तुमकां दूख दितात तांणी पाळा कितें सांगतात पूण ते कितें करतात तशें करनाकात ते उलय पिताय कळ्ळें मुखार बेसोंक मागतात फाटल्यान सुरी घालतात ते तांचे बरी तुमी जायनाकात ते सुनो काडलेल्या पोंडा बरी पळय सिमिस्त्री वसा हां थंयसर बरें मार्बल घाल्ले पेंट काडले पोंड आसात न्ही पोंड उस्तिल्या भितर कालें आसा आडामात कुसुल्लें आसा थंयसर कळ्ळें गे हे फरीजे बी तशेंत भायर लोभ घालून बरे दिसतात भितर तांचे थंय आसा राग मसूर द्वेश कुसदेपण हें सगळें आसा पूण देखून फरीजेवांनी कितें सांगतात तें करा पूण तांणी करचें बरी तुमी करनाकात तांणी बरचें बरी तुमी केलें जाल्यार तुमी येमकोंडा वयतल्यात देखून जेजू म्हणटा तांकां तुमी वाट व्हरतले कुरडे कोण वाट व्हरतले कुरडे शास्त्री आनी फरीजेव वाट व्हरतले कुरडे तुमी जावन संघा वचनांत हेरांक वेतेल्यांकी वचोंक सोडिनात तुमी जावन सर्गा वचनात हेरांक वेताल्यांकी वचोंक सोडिनात कुर्ल्या जातीचे कुर्ल्यो पळय एका तोंदरान घाल्यो जाल्यार एक कुर्ली म्हणे भायर येता येना ती जावन भायर येना वेतेल्यांक वचोंक सोडिना ओण घालतात सकयल तशेंच फरीजेवी देखून जेजू म्हणटा तुमी तांचे बरी करचे न्ही कोणी सर्गा वेता वचोंक सोडा तुमी वचा हेरांकी वचोंक सोडा हां हें जावन आसा कालतेपण देखून तुमी कितें जाय कालतें जाय सादें जाय कोण कालतो जाता ताका देव वर्तो करतलो आनी कोण पळय कालतो जाता आपणाकच कालतो करून वर्तो करून घेता ताका देव कालतो करतलो देखून तुमी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो देखून तुमी कालतेपणान जियेसय कालतेपण ह्युमिलिटी कालतेपण देखून आमचें मागणें आसा न्ही गे कळ्ळें तें मागणें उतना जेजू कितें म्हणटा ये तुमी कश्ट केलो आनी वचन वयतले हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया म्हजे कश्ट म्हजे आकांत तुमचे कन्न घेया कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो तुमी बळी आनी कालत्या काळजाची जायसै देखून आमी मागणें म्हणचें आसा खंयचें मागणें तें खंयचें मागणें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें हें मागणें सकाळीं 10 पोटी सांजे 10 पोटी आमी मागलें जाल्यार आमी जेजू बरी जावंक पावतले हांव कोण म्हणटा सकाळीं 10 पोटी सांजे 10 पोटी हांगा आसली कोणी म्हणटा गे हां सकाळीं 10 पोटी सांजे 10 पोटी कोण म्हणटा सकाळीं उठले कुडले न्हिदतना कुडले मोद्यान तेर्स म्हणटा नाका एकली दोगां जाणां मात्र म्हणटात हांगासर तुमी तीं कालती जाल्यांत आनी तुमी जर तर म्हणें जाल्यार संपूर्ण कालती जातल्यांत कळ्ळें गी सकाळीं उठटाना न्हिदूंक वयताना 10 पोटी म्हळें जाल्यार जालें कळ्ळें गे आनी कोण पळय कालतो जाता तो देवा बरी जाता हेच्या सुवातेन पळय हेच्या पयल्या वचपान देव कालतो जालो ताका कालती जावची गरज नातली तो कालतो जालो आनी पळया सोदोम आनी गोमोराच्या लोकां सरशी आयलो आनी आमी कालतेपणान देवा सरशी येवंक जाय फिलिप्पी घरां बरोवन जेजू म्हणटा सांत पावल म्हणटा जेजू त्या समासंपणाक लब्धून रावन तो सैमान देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धून रावंक ना बगार गुलामाचें रूप ताणें घेतलें देखून कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो देखून देवान ताका ती उंच मारलो पळया आमी कालते जावंक जाय
जावं पुरो बापूय जावन भुरग्यां थंय कालतेपणान पती जावन पतीने थंय पतीन जावन पती थंय कामागार धनिया थंय धनी कामागारा थंय कालतेपणान जियों आनी तवळ आमी देवा बरी जातले हांव असलेंची विच्यो सुमी आमकां दार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा मुज्यात न्या सर्विस पर सचरा सकामी दे गोष्ट उदार पण दिला तो राम दिला आमचा आमकां जिवित सोंड जातलो सस्ताच्या सस्ना देवा सर्वोस मोजे तुका मोगा समर्पिता गे बापा आमच्यो कानिको मुंडो आनी वाट तुका बेतोच्यो गे बापा आमच्यो कानिको मुंडो आनी वाट तुका अर्पुंच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आनी आमच्या पयशे दावास सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भाग्यवंत धर्मदूत देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ते सडवण आमच्या इकडाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसों तुमच्या सोबे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदान आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्या सो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीन तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळबारा सर्वेस्पर्त सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा भूम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे भूम सर्गी तुका जय जय. हो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो. ह्या पवित्र घडयेंत पवित्रपणी वांटेली जावया.
ह्या घडी कितेंय आमी मागता तें फावो जाता भक्तीन वांटेली जावया. बाबा करूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मारून सुसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पदकाचे भक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट्टासो गुट परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पूर्णावर तुवे आमकां सोडलाय सुमिया. संसाराच्या सोड वंदारा आमची सर्वोंक जी क्रिस्ताचे जे. बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गसेवतेल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखाबळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माय संगती ती सपती बागे वजूजे बागे धर्म दोता बागे वजूता देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवरना कलतेपणाचें जिवीत रुता करून देवा सवय एक नवो संबंध रुता करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन सुमेन शिकलेले मागणे आमच्या हात उबारून भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतल्यान वारांतली पिडिशडेंतली आमकां निवार. देवकुणी जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राव जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रेखतल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. कलतेपण असो आनी माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळे दिमी घालया हांगा पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती कलतेपणान क्रुसा वेंग मारून आम्हा हरी एकल्याचो साकोर जाल्ली आमी कलतेपणान तसो पवित्रपणाचो मुकुट जोडूंक उलो दिता ती हे शिडीचे जेवणाक पिलेली आमी सर्व सुवागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका हवना पूण तुजे कास उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Kuwara kurpe sagura vandan ye Krista swag swag sagiraya durbolya kalsan moja jivita kuwara kurpe sagura वंदने Krista स्वाग स्वाग सुरकीराया दुर्बोल्या कळसान मोजा पत्राच्या पासांतलो म्हाका राखता प्रकाशी सूर्यो तूं उजवाड पावता जिवीत म्हजें नंदन करता जिविता कुवारा कुर्पे सागुरा वंदने Krista स्वाग स्वाग सुरकीराया दुर्बोल्या कळसान मोजा जिविता कुवारा कुर्पे सागुरा वंदने Krista स्वाग स्वाग सुरकीराया दुर्बोल्या कळसान मोजा प्रार्थुया भौमगाळ देवा आमच्या बापा बागेव सुद्धा तेव्हाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसाव संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्तावर मी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे बशे मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. आज अचानक म्हणले बरी रजा मेळ्ळी आनी थोडी भुरगीं हांगासर आयल्यात तुमकां शबासकी पडयता. ह्या भुरग्यां खातीर विशेश करून आमी मागता. माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यान करून आराधन करतात त्या सर्व भक्तिकांक आमी काळजांत देव बरी करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचे खातीर विशेष करून मागता. तुमी भेटोवची ती मिसां तुमची तेसांवां तुमची इरादे सगळे आमी मानून घेता आनी त्या तेसांवां खातीर विशेश करून मागता. सांजूत
तद्देव तुमच्या वचो विनंती करता तुमकां बेसांवांनी बरोवन सोम्याची आशिर्वादां जोड दिता ही आमची पातयेनी आनी आमचे मागणी तुमच्या खातीर रिका मंगळारा सकाळी 8 वरार तशेंच 10:30 वरार मिसां आसात नव्यानाची आनी 10:30 वरांच्या मिसां उपरांत 12:30 वरांक आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मंडळ आसा व्हड संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसां वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्लीं कोंतांबीन रेलिक्यो कुरीस इत्यादी थंयसर आसात इमाजी आसात बायबल डायरी आसा इत्यादी आसा तुमी घेवन शो आनी ताचे भरपूर फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता ह्यो सर भक्तीक वस्तू आमच्या दिसपट्ट्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरूंक तुमकां हांव उलो दितां दैवी वखदां आसात गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात आयुर्वेदीक पवित्र केल्लीं ती तुमची तुमकां भलायकी जोड दिवंक शकतलीं तसो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता तुमची मिसां ते सवां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात कावन्सिलिंगाची मांडवळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी मागणी आमी करता मिसां उपरांत म्हाका तुमी मेळयेत वा हप्त्या मदीं येता आसतना फोन करना आयल्यार भोव बरें तुमकां राखूंक पडचें ना पुणशे तेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय तरी प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता फुलनी फुलाची पाकळी जावं ह्या पुंतळाक रुपकारपणाचो संकेत जावं कुमक करून तुमकां उलो दिता एप्रिलाच्या 2 तारखेर हांगासर नायट विजील आसा जागरणेची रात आसा एप्रिलाची 2 तारीख शेनवारा सांजेर 7 तावन एप्रिलाची 3 तारीख आयतार सकाळी 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणेची रात आसा जेजो म्हणटा एक घडी बरो म्हजे सवें जागे रावन मागूंक तुमकां जावना गे म्हणटाना आमी 1 घंटो न्ही 12 घंटे आमी रावतल्या म्हणून सोमयाक म्हणया एक रात सोमया खातीर आमी कर्सुया 7 वरांक हांगासर सुरू जाता मागीर 8:30 वरांक हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक पेजे जेवण आसा आनी उपरांत 1 वरार आमी च्या दितल्या आनी अशें कशी रात पाशार जाता ती आमकां कळचें ना देखून व्हड्या संख्यान ह्या जागरणाच्या राती तुमकां हांव मागण्याक आपयतां जागी रावया देवाची स्तुती करया देवा लागीं मागणी करया आनी खंडीत आमी आशिर्वाद जोडून घेवंक शकतले ही रात जागरणाची रात भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर तशेंच संवसाराच्या शांती खातीर आमी समर्पीत करतले देखून जाता तितल्या संख्यान भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी व्हडांनी येवंक आनी हांगासर रात करसूंक तुमकां उलो दिता ब्रदर प्रकाश दैवीक डिवायन मर्सी तिरपंगड बांद्रा तीन तावन तशेंच बाप सुनील पिंटो विगार देलंतबेट्टू मनदी बाप अब्राम डिसोज SVD TCC मुल्की तशेंच हांव बाप स्टॅनी आनी दैवीक सकत रेती पंगड सर संदेश सांगात मेळोन ही एका दिसा एका रातीची जागरणाची रात आमी चलोवन व्हरतल्या दैवी ककोळ दिसो तेर्स आसतलो राती 3 वरार पण त्या 3 वरार ताचे उपरांत जेरिको मागणे आसतले जेरिको मागण्याचो पुरशांव आसतलो व्हड्या संख्यान तुमी येवन ह्या जागरणाच्या राती वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता तुमी हेरांक आपोवन हाडा आनी देवाची भरपूर आशिर्वाद तुमी जोडा हेच्या दिसा जेवणाक कुमक केल्या गॉडवीन आंध्रा दे फजीर फिलिक्स वास बाळ्याण्णोर तांचो म्हजो पूर्वकी उपकार बावडता तशेंच हे जेवण तयार करून कुमक केल्या ल्हान फुलवाड्याकारांनी तांचोय मनपूर्वकी उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचे खातीर मागता तशेंच हे जेवणा बाबतींत फुलनी फुलाची पाकळी दिवन कुमक करूंक की तुमकां आमी उलो दिता विल्मा अब्रेओ आनी आमकां आज इल्ली कुमक केल्या त्याचोय आमी उपकार बावडता तशेंच आनी मुखारी जेवणाक फुलनी फुलाची पाकळी दिवन व्हड्या संख्यान कुमक करूंक की तुमकां हांव आपोवणें दिता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हांगासर दनपारां जेवणाची मंडळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी नव्यानाक आयतीं सावया हांगासर कुणी आसा जाल्यार गॉडवीन आंध्रा दे फिलिक्स वास कुणी आसा जाल्यार मुखार येवची ही मानाची वात स्विकार करची विल्मा कुणी आसा जाल्यार अब्रेओ कुणी आसा जाल्यार नंतर नव्यानाची सुरू करया
घेऊन सुताच्या भक्ती कानो क्रिस्ता आपुणे लाभलेल्यानो पक्षी किरे पुंशिताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांसूर भोगता तुमच्यो विनवण्यो या तुम्ही सोयी पिडेस्तानो कष्टानुष्ठानी संसल्यानो या पुरुष कडल्यानो या दैविक दयालानो वडानो घेऊन सुदाच्या भक्तीकनो क्रिस्ता आपुणे लभलेल्यानो पक्षी केरे पुंशताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सांजूद वरता तुमच्यो विनवण्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबिनीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघी उजुतात देव सरकार सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजुतात देवाने सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सरकीची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्या सोड पाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका धर्म जुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टक दिवसा आमी उडास करता बघे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबाती तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर ओगलाप लाभता आनी सुमेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बोवार्थ उदेशी तूं आतां करूस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवा सोनी पेल्या शुकुरो मोग वाडय आतां आमी बघेवंक जुत्ता देवाच्या विनवणेन तुजे मरी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी वरवसता हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीनी आमी तुजे थंय दवरता तुका सामाई मान आनी गळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दर्दो जावन आसलेल्या बघेवंक जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दर सोमवार मोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडुनीची स्वार्था तुवें पयसच लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणींनी संपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं कितें त्यो शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसोन ही म्हजी गरज तुज्या पुनशता पत्तीने आयला एक घडी बरोबर बसच्या मुगाच्या भावना भयणीनो तुमकां कोणाक साक्ष दिवंक आसा की सांजुदा मरी फलापलेल्या बऱ्यापणाक कोणाक साक्ष दिवंक आसा जाल्यार अवकाश आसा तुमी जायते ते संवाद घालतात जायते विनवणे घालतात जायते मागणी तुमी विचारतात आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागता हे संदर्भार जायती ते संवाद तुमी हांगासर गेल्यान जायती ते संवाद तुमी हांगासर गेल्यांत ते संवा खातीर आमी मागता 17 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 13 जाणां जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 9 जाणांक एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जावंक एकल्याचें युट्रसांत सिस्ट ऑपरेशन नासतना गूण जावंक एकल्याची गुमटेची तकलेची हिरेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाटीची कण्याची कुशीच्या बोरींची दूख गूण जावंक 13 जाणांच्या आतोप्यांच्या गांठीची दूख मायग्रेन तकली पडापड संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याची उतरप्रायच्या आवयक बरी बुक्क तशेंच पोटाची जिरवण कुडीची सकत गठाई फावो जावंक 2 जाण बाबा आनी माया मोगान चिवंक आम्हाला पिवण करण जबाबदारेन संतोशान कुटुंबाचे एकवटा खातीर चिवंक तशेंच एकल्यान दिता म्हूण बसयलेल्या वेळार ते पयशे पाटी दिवंक एकल्यान धरलेल्या जाग्याचे सगळें काम तें शबिदान पंता पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचे ते रेकॉर्ड्साचें काम कितें आसा तें बऱ्यान बेगीनस पंता पावोवंक आनी बऱ्यान रेकॉर्ड जावंक जागो नांवार जावंक तशेंच एकल्याक क्रिमिनल केस फायनल जजमेंट जीक मेळोवंक एकल्या बिजनेस बऱ्यान चलोवंक 16 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक 7 जाणां शिकोवंक बरी गिन्यान मत आनी जाणवाय मेळोवंक एकल्या हातीन धरलें घराचें काम बंदा पावोवंक 16 जाणां मोबायलांत पयस रावंक 9 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक एकल्या घरान बरें उलोवणें आसूंक 2 जाणां घोव बायले मदें संबंद बरो आसूंक 2 जाणां अमल पिवणें तावन संपूर्ण सुडका मेळोवंक एकल्या लिव्हराचे समस्ये गूण जावंक एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 2 जाणां रीण दिले पयशे पाटी मेळोवंक
एकल्या कॅनडा वचून विसा फावो जावंक, 4 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 2 जाणांची कातीची एलर्जी गूण जावंक, 6 जाणांच्या पांयाची आनी गंठीची आनी वेंगटाची दुखूण जावंक, एकल्या वायट सवय सोडून बरी जिणी जिवंक, एकल्याक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम ते गूण जावंक, एकल्या परगांवां बरें काम मेळोवंक, तशेंच तीस आनी अडचणांक प्रत्येक ते सांपसो म्हाका विनंती केल्या. तांचे बसोत मागया आमच्या हातू बारयां दी बिगल्या सर्गींच्या बापाक उलो मारया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, ओगलाप तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, वैभव तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, तुझे जेजू, आराधन जेजू, मोगल सुमया. या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका आम्ही समर्पण दिता. तुझे तू व्हड दयेन आमचे तुझा आशीर्वाद घाल. आमची मागणी स्वीकारसी. आमच्या मागण्या कान मोबाईलच्या आवाजाक कान दी. आमकां मागलेले सगळे फावो कर सुमया. तुझे वदंड दयने भक्तिका तू माध्यम मुखांतरी नवेन करतात आनी हांगासरी जे नवेन करतात सगळे भक्तिका तुझे कृपेच्या बेसवानी भर. तांणी मागलेले सगळे फावो कर सुमया. तू जाणाय आमकां कितें जाय कितें नजो तें सर जाणाय. तुझे उदंड दयेन उदंड काकुळतेन मागलेले सगळे फावो करून मागता सुमया. हालेलुया 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 हालेलुया. नव्याचे मागणे मंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो भावार्थ दडोवन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या बसतले पदवेन पयस धांवडाय. वत्ते संता म्हज्या कळसाचे कोण येता हांव तुका उलो मारता. असं सरलेले बरोवसो तुजे कितें तेणें तुका देवान दिलां. म्हजे जिणेचे कंटे कोंटे म्हज्या कळसाची कोर्सन हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पसिना वादकीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर. हे वडापतीने तुजे कडेन मागो लोपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे होतो नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. बगे हांव जुत्ता देवा उलय. कस्त अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे हांव जुत्ता देवा. आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. आमच्या बाप साहेब इस्पो साहेबा फुडाऱ्यांक जेजू नो कुर्पानी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. संवसार सुसार जावन आसच्या जेजूची स्वार्थ समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती जेजू बऱ्या कर. गोवड्यान समेस लोक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा प्रार्थना आनी शांती समाधान काडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती बगेन कर. कुटुंबांची येयल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. सरिल्ल्या समेस वावरत्यान बऱ्या मारच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती आमी कर. समेस्ताना जेजूच्या बळाती कृपे वरी देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या अकरा वडण्याचेर सयत वरच्याक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया. महिमे उदो धर्मदूता आनी रक्त साक्षा बगे उजुता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या म्हटलंय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तो चडय. पदकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माय मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी गठाय दी. कस्त अडकणी मध्ये निराशेन आनी बेजाऱ्यांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी. अशी ह्या जिणेच्या पैनांत शबितेन सुमकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करूंक पावोशें कर. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं. आमेन. तिगडी बर आमच्या हात आमच्या देचे दवरया दोळे धांपया. सांजुदा मरेपा जायते बरेपण सुमया जेजून आमच्या जिवितांत केला. हे बरेपणाचो उपकार जावन सुमयाक आमी काळजांत अर्गां दिवया. आमच्या हातू बारया अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया ओगलाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. आमचे दया दाखोवन आमचे तुवें बरेपण केल्ल्या खातीर आमचे तुवें विशेष आशिर्वादां उतरल्या खातीर मागलेले सगळे फावो केल्ल्या खातीर कुडी आत्म्याची गटाय दिल्ल्या खातीर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवारिल्ल्या खातीर जिविताची भरती दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता सुमया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सर्गींचे बाबा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबा बगेन देवाच्या मसतीन वेदोळस केल्या आनी मुखार करूंक कुशवेल्या उपकारां पासत बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुजे ते फाती दिल्या सुखान आसतना कुमो केल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकांत सुटका दिल्या दुब वेळी मती घुसवाड दिल्याक
आणि कधी तुकीने आमकां बुसवान दिल्या की बापा बगेन तत्ते मरी फात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुझ्या एकल्याच पुता जेजूचे नाव तुवें देवस्थानार्थ तेलेल्याक आणि बिजूर काळसाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा बगेन तत्ते मरी फात आमी तुका अर्गां या दिता पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंत जराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरी फात आमी तुका अर्गां दिता या बगे सगळ्या सांजुदा मुखांत जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरी फात आमी तुका अर्गां सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरी फात आमी तुका अर्गां दिता या सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुझ्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तत्ते मरी फात आमी तुका अर्गां आमी सर दिता संगाता मेळून सुमेर शिकलेले मागणे संगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस पावना पसो देवा लागी आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले आनी अनवारांतली निवार आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्वेस्पर पिडेस आमच्या भाव भयणीचे कस चळव करी आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्वेस्पर पिडेसाची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्वेस्परा तुझ्या मनेर आनी हातवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी येतमेची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सते समाजारी करन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कुशी वयत तर ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसू मुगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तोच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्वेस्परा फोव ती जिनी संगातीन वा संगाती मेळनासतना कस्तोच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिने संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले जाल्यार सर काजडी जोराची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसू झुजातल्या रशिया आनी उक्रेना मदें शांती समाधानाचें वातावरण रुपीत करून थंयसर सर्व कश्ट ते लोकांक सुटका सोडून लाभशें कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसू मरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी ऐक नमा राणी एका कुर्देचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्द शिवेची मळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके ते तुजे काकुर्दे आमचेर परती आनी पद शोपरांत तुजे कुशीचे सदी पो जेजूक आमकां तके हे देणी मगडे दुलपी आमकार मरी पिडेस आमच्या भाव भयणी सोडास काडया तांच्या बऱ्या भलायकी बसोत विशेष करून आमी मागया सर्व आमी त्रिएका देवाची स्तुती कर म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आमची सरपीडा गुण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुसवंदारा कित्याक तूं आमची सरपीडा शिडा तुज्या बळादिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया बोदेळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडेच्या पिढीने कस्तोच्या तुझ्या साकरणेचेर दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यान गनो चिव दिवची बरीत कर अशें पदकांनी तळ जावन पिढे शिड्यांतली गुण जावन तांणी विकेस भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया बोदेळ सुमया भगवंताच्या बुजवंदारा तुजी मेत मेनांतली दयाळ आमी मागता पिढे शिडेन कस्तोच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बरें सदां समाधानां सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजणी मनाबयत पयस करून एकामेकाक काळजांतान बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरूय सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां सुखार अर्गां दिवन दीत जोजी येताय जोड चलयताय ससनाच्या ससना सुमीच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळ सुप्रकाश तुमचेर फंको तो तुमकां मायपास आनी काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमच्या लबनी नदर गनवाले प्रशांती तो तुमकां दिवं देव सुखलो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या विभान बसला आणि आपले बसवणे प्रमाणे संसार सर्वपर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो राहून तुमची राखण करू
देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या असे उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर्व वाईट भस्मन उडो आणि तुमचे जिने आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धडता देवाचे वड उपकार मगर बाबडीन तोड मिनूटा सुमी संगत करसिया आराधनान सुमी संगत करसिया कुडियत्मेची बरी भलायकी सोडून घेऊया तो सुमी जेजू ख्रिस्त आमकां आपडता आनी गुण करता थोडो वेळ आमी आराधना करसिया आराधन तुका दिवा बाबा आराधन तुका तुझ्या बाबा आराधन तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा आराधन तुका सोम्याची येसू आराधन तुका सोम्याची येसू महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका परिक्रीता महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा महिमा तुका कृष्णा कृष्णा हालेलुया 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 हाले आमचो समय आमच्यामध्ये आसा हे समय काळजा जावन यार गांदिव्या काळजा जावन ताची स्तुती करया आमचो समय आमच्यामध्ये आसा समय जेजू तुका आमी आराधना दिता तुका आराधना करता तुजी स्तुती करता तू बोर तो देव काकुळदार देव पदवेदार तू तो देव तरी ते समाज समर्पणा लब्ध रावूंक नाय उंड्याचे रूप तुवें घेतले आमचे मध्ये तू आयलोय आमचे मध्ये तू रावताय आमकां आयकताय आमकां बेसावानी भरताय आदार दिताय कृपा दिताय वर तो देव काकुळदार देव खलतो देव तो तुझ्या आदर्श घेवंक आमकां शिकय सोम्या हालेलुया 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 हर गान तुका सोम्या जेजू गळप तुका सोम्या जेजू सुते तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सुमिया गळप तुका सोम्या जेजू गळप तुका सुमिया स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगर बाबडीनो आमी बसया
एगडी बोर सोमयाचेर आमी दिश्ट घालया पण सोमयाचेर दिश्ट घालया आमी हांगासर हे म्हणल्यार पारसुमी हांगासर हजर आसा हे तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वसन वयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सुमी आमच्या हांगासर मध्ये आसा सैमन तो देव तरी त्या समाज संपणा लब्ध रावंक ना गुलामाचे रूप घेतलेलो सुमी आमच्या मध्ये आसा आमच्या संगता तो आयला तो म्हणटा आमी बसया आमी उलोवया समस्या इत्यार्थ करया फाटी येया हे तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिवता म्हूण तो बसोंक आयला और तो देव हे देवा भायर दुसरो देव ना हे देवाची स्तुती करचें कर्तव्य आमचें पळया सुदोम आनी गोमोर शहराचेर काकूळ तो दाखयतलो देव महिमे बरीत देव हे देवाची स्तुती करचें भाग फावो जाल्ल्या आमकां आनी जाय की खंडीत आमी भागी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून ह्या जेजूक आमी स्तुती करूंक जाय जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावून 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 आमी नाचुया हालेलुया आमेन हालेलुया म्हणलें गीत आमी गावचें सगळीं उबी रावया ताळयो पेटोवन सुमेची स्तुती करया कलत्या काळसांत सुमेची स्तुती करनात ताच्या आशिर्वादान सोडया जिजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून वेता जिजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून येता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जेजू 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 म्हणून गायता सैतान पळयतावून येता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून येता कळ्यो बेटू आमचो समय आमच्या मध्ये आसा या देवाची स्तुती करया या आमच्या देवाक आराधन करया या देवा काळजात हांव आमी वंदन करया दिवसार परत आयल्यारी सासना घेवन आयल्यारी दिवसार परत आयल्यारी सासना घेवन आयल्यारी भियेव सोडा जेजू राखता भियेव सोडा जेजू राखता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून येता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून येता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता जैत म्हाका मेळटा जेजू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून येता जेजू 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 म्हणून गायताना सैतान पळयतावून येता हालेलुया
Alleluia, 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 Alleluia. सगळी Alleluia, 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 Alleluia. निरंतर Alleluia, 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 Alleluia. Arga tuka sumia Jesu, glab tuka sumia Jesu, suje tuka sumia Jesu. Arata tuka sumia Jesu. Alleluia, 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 Alleluia. Shadala bala 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Argan tuka sumia Jesu. Ergan tuka sumian Oglab tuka sumia Jesu. Oglab tuka Studi tuka sumian Jesu. Studi tuka Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka Alleluia. Hallelujah. 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 बसया आमी मग भावना बहिणीनो एक पर परत आमी सुमी हागचेर दिश्ट घालया पळय हांगासर सुमी आसा कितलो कलतो सुमी आमच्या काळजांत तो आयला ह्या उंड्या रुपार ह्या वेदीचेर हजर आसा निनेवेच्या लोकांक मेळोंक गेल्लो गोमोराच्या लोकांक मेळोंक गेल्लो सोदोमाच्या लोकांक मेळोंक गेल्लो सणून गेल्ल्यांक सोदून आयलोलो देव देखून जेजू म्हणटा हांव आयला पत्क्यांक आपोवंक हांव आयला सणून गेल्ले सोदूंक आयलो देव तो उंचल्या स्थानार बसलो ना तो मट्टाचें जिवीत जियेलो ना तो साकरां फाटल्यान सेवका फाटल्यान रचने फाटल्यान सोदून आयलो देव तो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण म्हज्या मागाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमी गर्वी जाल्या आमी गर्वी जाल्या आमी पतीने मुखार काल सांगूंक ना वा पती मुखार काल सांगूंक ना आवय बापाय मुखार आमी काल सांगूंक ना आवय बापाय उणें शिकल्या म्हजें शिकप चड तूं कालें 10वी शिकल्याय न्ही हांव डिग्री शिकल्या तूं कालें 7th स्टँडर्ड शिकल्याय न्ही म्हजें BCom जालां म्हजें इंजिनियरींग जालां MBBS जालां तुजें कांय ना म्हणून भुरग्यांनी सांगचें आसा आवय बापाय तुमकां आलें म्हजे मुखार जल्मल्लोय न्ही रे तुका कली जाणवय आसा म्हणून हेरांच तिरस्कार केल्ले आसा म्हजें वडपण हांवें दाखयलेलें आसा गर्वी जाल्लो आसा समया बरी सैमंतो देव तरी ते समासपणाक लबदून रावूंक ना गुलामाचें रूप ताणें घेतलें कुर्सा पर्यंत कलतो जालो तशें हांव सांगूंक ना म्हजें गर्वीपणाचें पातक म्हजें अहंकाराचें पातक तें म्हज्या दोळ्या मुखार आसा उडा साडया सुमेलाचें बक्षणें मागया काकुळथ म्हजी कर सुम्या काकुळथ म्हजी कर मगा सुमेलाचें बक्षणें तुगेस्तानी कलते काळजाच्यांक सुम्या तूं तिरस्कार करिनाय होम बली आनी अर्पणां तुका मानवानांत तुका दया तुका साय कलतें काळीस काकुळथ मुजी देवा काकुळतीचो तूं सागर काकुळतीचो तूं सागो अपराध म्हजेतून काड अपराध मुजे दूर नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका कर हिमप्रास सर्दवो कर हिमप्रास दुवो कर काकुळथ मुजी देवा काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुजे दूर काड नितळ म्हाका कर
हिमा प्रासर दुःख मरणांतलो म्हाका निवार देवा जीण तुजी नीत गजयतली उगड म्हजे वांट परत हे सर्वेस्परान निरंतर ते स्तुती नोंदीत एक निर्मळ काळीज रसून दी देवा एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकोंक दी सोडून येसू संतोष तीच सांबाळ सोम्या दुःखिस्तानी कालत्या कर्जाच्या सोम्या तू तिरस्कार करीना सौम्या तू तिरस्कार करीना उंबली अर्पणा तुका नाका मनवना बोल्यो अर्पणा तुका मनवना जाई तुका कळतें कळीस तुका सायका ती काळी काकुळती म्हजी कर देवा तुका तुझी देवा काकुळतीचो तू सागोर काकुती सो तू सागो अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर सोम्या अपराध मुझे दुःखा नितळ इमा प्रासर दवो कर हिमा प्रासर दुःख काकुळ म्हजी कर देवा काकुळतीचो तू सागो अपराध मुझे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमा प्रासर दुःख हिमा प्रासर दुःख पगड भाव भयणीनो परत सुमयाचेर पळया दिश्ट घालया सुमी आमचेर काकुळत दाखयता आमकां सुदून येता आमकां बचाव करूंक अशें येता सिमोन पेद्रोक जेजून विचारलें सिमोन जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मग आनी पेद्रोन कितें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता परत सोम्यान विचारलें पेद्रो लागीं सिमोन जोनाच्या पुता डू यू लव मी तूं म्हजो मोग करताय आनी पेद्रोन जाप दिली कितें वय सोम्या हांव तुजो मोग करता परत तिसरे फावटी तेंचो सवाल जेजून पेद्रो लागीं विचारलें सिमोन जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी आनी ह्या वेळार पेद्रो चिंतूंक पडलो जेजू कित्याक ते सवाल परत परत म्हाका विचारता म्हज्या जापींत सूख आसा कळ्ळें गी दोन पटी पेद्रोन जाप दिल्ली अशीच संवसारी चिंतपान ताणें चिंतलें देव तुजे बरी वा तुजे बरी जेजू तुजे बरी जेजूक म्हजी जाणवाय आसा जेजू म्हज्या काळजांतली चिंतना पारखीता म्हज्या मनांतली सगळे गूट तो जाणा म्हणलें नेणा आसलो पेद्रोन चिंतलें जेजू एक सामान्य मनीस हांव मोग करता येना ताका कितें गोतू हांवें सांगलें मात गोत्तू म्हण तो चिंतून आसलो तिसरे फावटी विचारतना पेद्रोक एक चिमटो काडलो बरी जालें आनी तो वळ पेद्रो आपलें वर्तेपण लिपोवन धरता आनी आपलें कलतेपण भायर हाडता आनी म्हणटा वय सोम्या तूं जाणाय यू नो दॅट आय लव यू तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता ताचे भायर म्हाका गोत्तू ना कितल्या पुरबय जाप पतीन एक विचारलें डू यू लव मी पतीन म्हणाली येस आय डू लव यू पतीन विचारता पतीक डू यू लव मी येस आय डू लव यू पण तोंडाच्या उतरांत मात्र सांगल्या पावना येस आय नो दॅट यू लव मी म्हणलें जाप जाय सी म्हणजे मोगाच्या ते कलतेपणाची जाप आनी ती कलतेपणाची जाप पेद्रोन दिली आज जेजू म्हजें नांव काण वा तुजें नांव काण विचारूंक बरो तूं म्हजो मोग करताय कितें म्हणटा आमी वय सोम्या हांव तुजो मोग करता वय गे आनी हांगासर आराधना जाती आसा वयतान देवड सकला पडटा
तुज्या पांया लागीं पडटा दिवोडू तूं कितें करताय पिडच्यो भायर जेजू आंगात वय सोम्या हांव तुजो मोग करता केदाळा खाली बसून आसतना मात्र लगड येना तशें जावंक नसो वंटांची स्तुती सोम्याक बिलकुल पसंद ना म्हाका सोम्या सोण्यो म्हणून उलो मारतलो सर्गीच्या राजारी गोसोना देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आमी सोम्या समर्पण दिवया आमी सोम्या छिंकन दिवया आनी सोम्या आमचो करून घेतलो तुमकां गुण सांगूंक येतात तुमी भलायकी जोडूंक येतात तुमी गुण सांगूंक येतात तर सोम्यान म्हणलें उतर मतीन दवरा मते वसवांचेल अध्याय 11 वळ 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 तुमी आस्तावन परवा मंगळारा मसोर हर एक दिसा एक 10 पटी म्हणस हें आस्तावन हर एक मंगळारा आस्तावन परवा मंगळारा नव्यान येता पर्यंत 10 पटी हर एक दिसा 10 पटी तुमी म्हणस हर एक दीस हें तुमी बायबल उक्त करी जाय मते वसवांचेल अध्याय 11 वळ 29 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 मते वसवांचेल अध्याय 11 वळ 29 कितें म्हणटा थंयसर म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें तुमी समाधान आशेतात तुमी संतोश आशेतात तुमी सुटका आशेतात तुमी भलायकी आशेतात हें वासा 10 पटी या 15 पटी या 20 पटी दिसाक तुमी वासा निरंतर वासा आनी येवच्या मंगळार पर्यंत वासा आनी नव्यानाक येया तुमकां मेळना जाल्यार मागीर सोम्या लागीं सांगा समाधान तुमकां मेळना जाल्यार मागीर सोम्या लागीं सांगा येया आनी सोमी तुमकां बाचावी दितलो मते वसवांचेल अध्याय 11 वेळ वळ 29 वळास दवरा आनी वासा आनी तुमचें समर्पण करा ह्या वखता आनी खंडीत सोमी तुमकां गुण करता आपडता देखून इकडी बरदोळे दांपा मते वसवांचेल अध्याय 11 वळ 29 म्हणटा म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजा असो आमी बळी आनी कलत्या काळजाची जाय आमचें तें आसलें व्हडपण आमचें तें आसलें अहंकार आमचें तें आसलें गर्व कानूडे जाय एक सादें आनी कलतें काळीज रुता करी जाय तवळ आमचें तें समाधान रुता जाता आमचें तें भलायकी रुता जाता आमचें तें तृप्ती येता आमचें तें सगळें नवें जिवीत उपसता आनी हें मागा आनी सोमी दिता मागतल्यांक दिता अहंकाराचें काळीज काणून उडोवन जाके थंय जेजून एक कलतें आनी मोवाळ काळीज रुता केलें आनी जाकेवाक बादशावी लाभली त्या समापान आमी मागया तुजो मोग करता सोम्या तुजो मोग करता तुज्या पांयां तळा रावता तुका विश्वासी रावता तुज्या वाटेन चलता सोम्या तुजे संगी गायता हांव पटी सुरसना तुजे संगी आसून गुण सांगूंक येता तुजे कलते काळीज रुपीत करना समाधान जोडूंक येता सोम्या समाधान दी तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सुरसोना तुज्या पांयां तळा रावतलो सोम्या तुज्या वाटेन चलतलो तुझ्या पाया तुझे संगी हांव गायतलो फाटी सरसोना सोम्या मुझे दया दाखय मुझे खाकुळ तुवत मुझे तुझ्या बेसावांनी बर सोम्या टच आनी हिलस
तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सुरसुना सुमिया जेसू तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत वत तुझी गुणकरची देवी सकत म्हणजे शिराने वाढाय तुझ्या पवित्र रंग शोळून नितळ करे तुझ्या आशीर्वादाने बर सोम्या आपण गुणकरचे जाऊ आमच्या विनवणेक काम दी आमच्या तळ्याक उलो दी सोम्या तुका हांव उर्गां दिता तुका हांव उर्गां दिता जेजू तुका हांव उर्गां दिता आतांनी सदां तुझ्या पांयां रावतलो तुझी वाटेन हांव चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो हांव पाटी सुसुना तुझ्या पाया तळा रावतलो सोम्या तुझे संगी हांव चलतलो तुझ्या पांयां रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सुसुना हालेलुया हालेलुया हाला 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 शदाला बला 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 नलई हाला 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 तुझ्या नावावर आशीर्वाद तुझ्या नावावर बेसावानी बरसोम्या या सगळे भक्तिकांचे तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सकताच्या शिरा वळाई तुझ्या पवित्र रंग शोधून तळकर तुझ्या नावांत बर तुझ्या नावांत आशीर्वाद तुझ्या नावांत गुणकरचे जो जेजो जेजो दाविदाच्या पुत आमची गाव कर सर्व वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले निधन पिढ्यांतले निवार तुझी कृपावत तुझी गुणकरची देवी सगत वळाई सोम्या आपुड आणि गुणकर हर एका भक्तिका त्यांची सगळी विनवणी मानून घे सर्वेस्परा सगळ्या आपुड आणि गुणकर टच अस हील अस लॉर्ड सोम्याच्या पवित्र रक्त तुमच्या पडतले सोम्याच्या पवित्र रक्तान तुम्ही दोन्ही तळ जाताल्यात तुम्ही सदी आणि बळी जाताल्यात हवानी सोमी कसं साधू आणि बळो तसं तुम्ही सदी आणि बळती जाऊ कलते काळजाची जाऊ समाधान सोडून सोम्या स्वाधार कृपा मागा निरंतर हालेलुया 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 अर्गान जेजू गडाप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मंगळ सोम्या सगळे भक्त तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची दिव्य सगळ्याच्या शिराशिरेंवळे तुझे पवित्र का शोधून कर तुझ्या नावांत का बरकत तुझ्या नावांत का गुण तुझ्या नावांत का आशीर्वाद दे आपण जेजू तुझे पवित्र रक्तांत नितळ कर तुझ्या नावांत का बरी कर सर वाईट सकते कोणी सकते देव सर जंडा तळ्यात माडबंद राहतात विधीत म्हणा वार सोम्या आपण जेजू आपण टचस हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा गुण कर आमका गुण कर जेजू सुडका लाभ आशीर्वाद दी हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आमचे हात आमचे तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची मजत मागया हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर आमकां जेजू बरी कळतो जावंक जेजू बरो सादो जावंक जेजू बरो जेजूचे झू आमच्या कंदार घेवंक जेजू लागचे शिकोवंक साद्यांनी बळी कळती जावंक आनी समाधान सोडूंक आदार दिवंक हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक करूंक हे पवित्र आत्म्या आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखोवंक हे पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्यार आमचें संरक्षण करूंक आमच्या बगल्यार आमकां संगत दिवंक हे पवित्र आत्म्या देवाने आमकां वयर रावन आशिर्वाद दिवंक हे पवित्र आत्म्या पेंदकोस्ता दिसा मुरयेचेर आपोस्तलांचे देवान आयलेले पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमकां धैर्यान बरोवंक आमकां सक्तीन बरोवंक आमकां तुज्या देण्यांनी नेटोवंक पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी बरोवंक पवित्र आत्म्याची मजत मागा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची मजत मागूंक मारा समया हालेलुया 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 जेजू 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 पेंतकोस्ता दिसा मुरयेचेर आपोस्तलांचेर पवित्र आत्म्या पटयलेल्या जेजू आमचेर पवित्र आत्म्या धाड आमकां अभिषेक कर तुजी गुण करची देवी सकत आमच्या शिराचेर वळय पवित्र आत्म्या देवाने देवाने आमचे जिवीत फळांनी भरूंक आमचे जिवीत देण्याने नेटोवंक तुजी गुण करची सकत लाभोवंक आमच्या रक्ताच्या कणा कड्यान तुजी सकत लाभोवंक आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखय आमच्या फाटल्यार आमचें संरक्षण कर आमच्या बगल्यार आमकां सांगात दी आमच्या वयल्यान निरंतर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या देवाने देवाने आपण आपण गुण कर टच हीलस हीलस देवाने पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 मगळ बाबणीनो पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता तुमी 2 लायन कर नेवचें पवित्र तेलाची मागणी ह्या संदर्भात आमी करतले ताची गुण करची देवी सकत तुमी अनुभव करतल्यात भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावचें पावना मने प्रिया पावना मारे हिळी दुपारा बेगबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. निरंतर
हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जे जोगला तुका सुमिया जे द्वारा दान तुका सुमिया जे हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू Ergan tuka निट हात उभार निट अर्गान तुका सुमिया जेजू Ergan tuka ओगला तुका सुमिया जेजू Oglap tuka आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू अनुभव तुमकां जालो जाल्यार जोरान सुमिया थाळ्यो बेटा जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सुमिया सो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता Tiavoda Sacramenta Sastanama Kurunya Purvilyatya Rupa Buddha Novyo Riti Adarya Sulvon Vecha Hăscăt Vishwam Bavartaci Burdivya Zăși Bapa Tăși Sputa Ulasani Stutisa Putri Maina Săsna Săsna Sita तुका दोगां च्या स्पिरिता समासमी नावाळता आमेन प्रार्थूया ये देवा या विचित्र संग्रामांता काल तुझ्या कस्ताचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो वळ सदां समचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या चलत्या जिवितांत कलतेपणान तुजो मोग करूंक कलतेपणान तुजी सेवा करूंक कलतेपणान तुजें उतर आयकून जिवीनी परिवर्तन करन तुजे आशिर्वादाची भरगी जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी जोची येता आनी रास वर्सला येता ससनाच्या ससनाक आमेन. उभी रावया सदैव जावं सुमेचें नांव म्हणटाना आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा म्हणटाना सदैव जावं सुमेचें नांव म्हणलें 3 श्लोक आमी म्हणया अर्गान तुका सुमिया जेजू Ergan tuka Sumia Jesu सदैव जावं सुमियाचें नांव आता आणि सदा सर्व सदैव जावं सुमियाचें नांव आता आणि सदा सर्व सदैव जावं सुमियाचें नांव आता आणि सदा सर्व आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समिया आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समिया आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समियाचे सदैव जावं सुमियाचें नांव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जणाचेर आशीर्वाद विशेष करून मागया सुमेचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्या प्रार्थुया सर्गींच्या भूमकाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता आयचो दीस तुवें फोव केल्ल्या बसोत ह्या नव्यानाच्या दिसा मिसाकेव नव्यान करून आराधना करून तुजी दैवीक काकुळतांनी आशिर्वादां जोड घेवंक फोव केल्ल्या बसोत तुका आमी अर्गां दिता आयच्या दिसाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिवीत रुता करूंक तुजी कृपानी सकत फाकय जेवण आयतें जाल्यार जेवणाचेर
तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल हे जेवण तयार केल्ल्या ल्हान फुलवाड्याकारांचेर तांकां कुमक केल्ल्या समेस्त तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तशेंच हे जेवण तयार करूंक विविध रितींनी कुमक केल्ल्या दान दिल्ल्या समेस्त तांचे भरपूर आशिर्वाद घाल हे जेवण आमच्या कुडीच्या वडावडीक उपकारता तशेंच आत्मीक वडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरिशें कर म्हण आमी मागता ह्या मागता तुजे पवित्र नांवान जो जी तरास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मगळ भावा भयणीनो तुमकां समेस्त परत देव बरें कर म्हणटा. Jesu, ao glapita Jesu, ao glapita Jesu moja harsa, ao glapita Jesu, ao glapita Jesu, ao glapita Jesu kalsa. मोगाळ पुता सोवें आंगवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन कृष्णाचे गुरवेन येरम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.